आज तुम्ही स्पिकराक मेळोंक गेल्ले कारण कितें? कारण म्हणजे तुवें त्याला हे घाला मरे. हांवें घालूंक ना. I had come to submit my resignation to the speaker today as a MLA as we look at the forthcoming elections. Any reason particular to give it earlier before the term ends? See, politics has been changing drastically in Goa. पहिले म्हणल्यार लास्ट 4 महिने राजकारण कशें चेंज जाता तसं गोंयचें तें दिश्टी पडटा. कोण तरी एक पार्टी येता आनी म्हणटा खेळ जातलो. म्हाका दिसना गोंया खेळण्याचें दुकान आसा आनी म्हाका दिसना आमी खेळणी म्हणून आनी हांव गोंयकारांक खेळणी जावपाक दिवचो ना. ताज्या खातीर वी नीड टू टेक सम स्ट्रॉंग स्टेप्स इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. एज वी टेक द मार्च टेक आवर स्टेप्स अहेड. फर्स्ट थिंग इज टू एन्श्योर दैट I resign as a MLA, independent MLA, as we look at building up a thing as far as Goa is concerned, Pororim is concerned, in the days to come. तुका सांगता मागीर. Are you joining BJP? जावं बरें. श्वास तरी मातसो घे. श्वास घे. दिता तुका. आतां रेजिग्नेशन दिला. रेजिग्नेशन श्वास घ्यायला टर्म एंड जातकच श्वास घेवपाचो रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. पॉलिटिकल सिच्युएशन्स आर चेंजिंग. काँग्रेस कितें करता, बाकीच्या पार्टीज कितें करता हें तुमकां मिडिया तर्फे आमच्या कानार पडटा. तुमी पळयता आनी आमकांय खबर आसा. तातूंत नव्यो पार्टीज ज्यो येतात, द वे द होल थिंग इज हॅपनिंग, द होल पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ गोवा इज चेंजिंग. अँड एज आय सेड, गोंयकारां भितर येवन खेळण्याचें दुकान घालप, खेळ जातलो म्हूण सांगप, गोंयकारांक खेळणे करपाक प्रयत्न करप आनी तांकां खुबशी खेळणी म्हणून तयार करप, म्हाका दिसता गोंयकारांक खेळणी जावपाचें हांव दिवपाचो ना. आनी जे स्टेप्स घेवपाक जाय, वी हॅव हॅड अ कॉर्डिनेशन कमिटी मिटींग. आमचे जे क्लोज कार्यकर्ते आसा सगळ्यांक घेवन काल मिटींग घेतिल्ली आसा. आज आता रेजिग्नेशन जातकर आनी एकदां आमी उलोवप जातले अँड वी वील टेक द डिसिजन विच इज रिक्वायर्ड. म्हणटाले ते सरकाराक सपोर्ट करतलो. रान घातला म्हणटा पळय न्हू, तेका बीजेपी हँडल करू शकता. हय तेच. खंयची आनी खेळण्याच्या दुकानान रोहन खंवटो ना आनी खेळण्याच्या दुकानान गोंयकारांक हांव जावंक दिवचो ना. सो तू बीजेपीन वयतलो? बीजेपीन रावले जाल्यार म्हणटाले पळय ते सरकाराक दोन दिसान उलोवया मरे आमी. सरकाराक सपोर्ट आसतलो. वी वील टॉक मरे. ना पूण तू अशें आयकलां तू त्याच हितून वचपाचो म्हणून. ज्या तरेन घेतात पळय सगळे मिडियाक रिक्वेस्ट करता. आज रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. तुमी सगळे जण मातशे श्वास घ्या. रोहन बाब श्वास आमकां घ्या म्हणून सांगता पूण रेजिग्नेशन तुमी दिता. वी वील टॉक इन टू दिस. पण अजून इनपूट आहे की बीजेपीन जॉईन करता. तू आता रेजिग्नेशन दिला मरे. तुका सांगला रोहन बाब तुमीच कित्याक धांवता? सांगपाक कितें जालां तुमकां? तुमी बीजेपीन वचपा आहा म्हणून. धांवता खंय चल. दॅट इज ऑलमोस्ट क्लियर दॅट यू आर जॉईनिंग बीजेपी. आयज पर्वरी मंडळाची मिटींग जाल्या. I have always been very clear to what I talk. Today I have come here to resign. I have told you that I have resigned. आणि सध्या गोंयची परिस्थिती कितें आसा ती सांगलें आनी आमी कॉर्डिनेशन कमिटी कडेन काल मिटींग घेतली. ती तुमच्या म्हज्या स्वताच्या कॉर्डिनेशन कमिटी जी आसा वीच इन्क्लूड झेडपी मेंबर्स, एक्स झेडपी, सरपंच, पंच मेंबर्स, आमचे मेन कार्यकर्ते, आमचे गांवचे ज्येश्ठ जे कोण आसा सगळ्यांक घेवन 100-150 लोकांची काल आमी मिटींग घेतली. सो तेंच्यांनी सांगले बीजेपीन वचा. बेस्ड ऑन दॅट वी आर टेकिंग स्टेप्स अहेड. आज सांजवळा वी आर अगेन हॅव्हिंग अ फायनल मिटींग. वी वील कन्वे. ते दीस खंय गेले? ते दीस खंय गेले? वॉशिंग मशिनाचे हेजे तेजे उतरांचे तो. सगळी उतरां तुका जेन्ना टायम येता सगळ्यांची उतरां दिता तुका. आय एम नॉट शायिंग अवे. आय हॅव नेवर शायड अवे फ्रॉम एनीथिंग. आय एम व्हेरी क्लियर टू वॉट स्टेप्स आय टेक इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. वॉट एवर इज हॅपनिंग तुमकां सांगला हांवें. पॉलिटिक्स इज चेंजिंग. आय वील टॉक टू यू इन अ कपल ऑफ डेज. तुम्ही खेळणे म्हणटा हय. कारण त्याका सिंगार घेवपाची कॅपेसिटी कोणाच्या ना खंयच्या पार्टीच्या. मिडियान सांगपाची मरे. बीजेपीचे आहात तुम्ही वयता पळय खंयची पार्टीची कितें कॅपासिटी आसा तें हांव उलोवपी कोण न्ही. हां. एज अ इंडिपेंडंट MLA आय हॅव रिजायन. आय हॅव शेअर्ड माय थॉट की गोंयाक खेळण्याचें दुकान ना आनी खेळणी आमी गोंयकार न्हय आनी गोंयकारांक हांव खेळणी जावपाक दिवपाचो ना. कोण खंयच्या पार्टीक तू टार्गेट करता? कितें म्हणटा तुमकां बीजेपी बेस्ट ऑप्शन म्हणटा काय? हय. सर तुम्ही टीएमसी कडून उलयले. तुम्ही टीएमसीकूय मेळ्ळेले. ओमकारान करपाची गरज आसा. तुम्ही टीएमसीकूय मेळ्ळेल्या काय टीएमसीचे ऑप्शन ओपन तुझे लोक काँग्रेसान गेले रोखडेच पत्ते येयले. एक पार्ट जाला न्ही. मी फुडलें सांगता तुमकां. फाल्यां बीजेपीन वचून पत्ते येवपाचें तहें काय ना. वी वील टॉक टू यू. श्वास घेता.